आयच्या ह्या ल्हानशा कोपरा सभेक म्हज्या बरोबर माजी आमदार बाब वासू मेघगांवकर आसात, माजी आमदार बाब सुभाष फळदेसाय आसात, आमचे सरपंच, पंच, कावन्सिलर आणि भारतीय जनता पार्टीचे असंख्य कार्यकर्ते, जिल्हा पंचायत सदस्य बाब सुरेश केपेकार आणि सगळ्या म्हज्या कार्यकर्त्या भाव आणि भयणांनो, आमच्या दोगूय माजी आमदारांनी उलयता आसतना सांगलें की हांव अचानक पावलां बीन म्हणून. हांव अचानक बीन पावना, हांव ठरोवन पावलां. सांगे मतदारसंघातलो प्रचार हो म्हाज्या हस्ते हो देव दामोदराच्या दर्शनांतल्यान सुरू जावचो. म्हणजे निश्चितच बाब सुभाष फळदेसाय हाचो विजय जो आसा हो निश्चित. आणि ताकाच लागून आज देवाचें दर्शन घेतल्या उपरांत कोपरा सभेच्या निमित्तान तुमकां सगळ्यांक एड्रेस करप, तुमकां सगळ्यांक मार्गदर्शन करप आणि फुडल्या प्रचारा खातीर तुमी सगळे जाण वचप. हांव एक 2-3 गजाली मुद्दामून सांगता. लोकांच्या तकलेंतलें कन्फ्युजन तुमी काडून उडोवपाक जाय आनी म्हाका दिसता कार्यकर्तेच बऱ्या पद्दतीन ते काडून उडोवंक शकता. तुम्ही जेन्ना घरांनी भोंवता तेन्ना फक्त पत्रक दिवन येवं नाकात. तांकां सांगात आमकां हे फावटी पूर्ण भोवमताचें सरकार जाय म्हणून भाजपाक मत दियात. कोणी बेश्टोच रावंक सोदता आसत ताजो आमकां तेक्याची गरज ना. आमकां पूर्ण भोवमताचें सरकार जाय आनी त्या खातीर हांगासर काँग्रेसीचें राज्य येवचें ना हे पयलीं दाखोवन दियात. ज्या काँग्रेसीक केंद्रात नेतृत्व ना, ज्यांच्या कडेन आयज पर्यंत आपल्या पार्टीक प्रेसिडेंट ना, ज्या काँग्रेसींतल्यान आयजूय लोक फुटोन परत भायर वयता, म्हणजे ज्यांचे माजी मुख्यमंत्री जाले, जे पार्टीन तांकां येदे व्हडले केले, त्या काँग्रेस पार्टी कडेन रावंक ना. त्या खातीर हांगासर काँग्रेसीक मत दिवन वाया घालूं नाकात. हांगासर आपलें मत फुकट वगडों नाकात हें लोकांक सांगचें पडटलें. तें आणि त्या खातीर पूर्ण बहुमताच्या सरकारा खातीर भाजप सरकाराक तुम्ही मत दिवपाक जाय. कदाचित सुभाषाचेर राग आसत पण कमळाचेर राग दवरूं नाकात हे लोकांकूय सांगचें पडटलें. हें म्हत्वाचें आसा. सांगता आसतना सांगात तुम्ही मत कमळाचेर मारतात, तुम्ही मत भाजप सरकाराक मारतात, तुम्ही मत प्रमोद सावंताक मारतात, तुम्ही मत मोदीजीक मारतात हें सांगपाक विसरूं नाकात. हांवें मुद्दामून सांगता. कदाचित वैयक्तीक राग आसतलो. आमच्या वासू मेघगांवकार बाबलो दीस रात तळमळीन भोंवता. कित्याक भोंवता? ताका फक्त सुभाषाचो मोग ना, ताका ह्या राज्याचो मोग आसा, ताका भारतीय जनता पार्टी आनी तें म्हत्वाचें आसा. आनी ताकाच लागून जे थोडेशे पयस आसा तांकांय सांगचें पडटलें आमी. कारण ह्या देशा खातीर, लोकां खातीर आनी राज्या खातीर हांवें कित्याक सांगता तुमी मुद्दामून काडून पळयात. फाटल्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात भारतीय जनता पार्टी जो विकास गोंयभर केला ताजेर हांव उलोवचो ना, बट ताजो रिपोर्ट कार्ड आमी लोकां मदीं दवरला. तो रिपोर्ट कार्ड